आज दनपारा गेस्ट जेवण आशिल्ली म्हूण सांगून एक स्पेशल आमची जेवण तयार केलेलें तांत पळय बटेटा लोणचें कुक्का उपकरी आनी वलवल मेथये पल्ले आंबाडो आनी गोड्डू सारू हाजे पूरा विडियो आजी पशी फुडें घाल्लेलो आसा ताजी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्सान दिता पूरा भारी टेस्टी हाजी ಒಟ್ಟು एक स्पेशल पायस रेडी केला आजी सिंपल आनी सुपर टेस्टी जावन आशिल्लें गोवांकणाचें कॅरमल पायसम कशें करचें म्हूण पळया हें कुकरान करचें भारी इजी आसा हें करचें हाका जावका आमकां गोवांकणो फस्ट एक 2-3 उदक काणो क्लीन करून धुवन घेवका हें बारी इजी आसा जाल्यार एक गोवांकण मात्र एक 2 घंटे तिंबोवचें काम आसा आमी गोडशें करचें 2 घंटे फुडें गोवांकण क्लीन करून धुवन 2-3 उदक काणून उदकां भितर तिंबत दवरचें इतलें करचें मात्र आमकां लेट जावचें वरलेल पुराय फास्ट जाता काम आतां न्ही आमी कॅरमल पायसम म्हळ्यार म्हणटा नाका साखर आमी कॅरमलायज करका ताजे खातीर हाका साखर उदक दूद पुरा हळतस हांगा भितर वता पळय आतां हाजे हळताची साखर घाल्ली हांगा आनी ती साखर तिमची तितलें उदक म्हळ्यार पयश आयल्या जाल्यार चिक्की वल्ली करचें तितलें उदक घालचें आनी हॉट फ्लेमार असो हाय फ्लेमारय असो सिमू करका म्हूण ना उदक घालचें आनी हें पळय चलतर रबुका साखर कॅरमलायज करूंक कांय मस्त काम ना ओटू एक 2 निमिश पुरो हाका मात चलतर रबुका हें आतां हॉट फ्लेमार दवरून हें चलतर रबचें जस्ट कलर चेंज जाता म्हणटा सिम करून सोडका म्हळ्यार हांव चलतस हे पायसम कुकरान करचें देखून चिकी हॉट कुकर यूज करका म्हळ्यार आमी आतां 1 लिटराचें दूद घालून करता जाल्यार हाका एक 5 लिटरा कुकर पुणी काडका सान कुकरार जायना म्हळ्यार आमी दूद घालता देखून हाका प्रेशर येतना दूद पुरा भायर वचचे चान्स आसा ते देखून हॉट कुकर काडल्यार त्या प्रॉब्लेम येना आतां पळय थोडे कलर चेंज जावचे सुरू जाल्ले हांगा हांव हांगा सिम करता तुज्यो आनी आतां ती एक मिनिटय नाका ताजे पयशी फुडें रेडी जाता आनी आतां झळता उदक हांव हांगा रेडी करून दवरला हें आतां चिक्के ब्रावनीश कलर आतां पळय सनसनू फेण आसा हे जायत येतना हो फेण हडोड जाता साखरेचो आतां डार्क ब्रावन कलर आयला हांगा आतां हांव हांगा रेडी करून दवरलेलें हें उदक घालता चिकी जाग्रतेर घालका एक पण बसकनी उदक घाल्यो म्हण जाल्यार आंगार उसळचे चान्स आसा थोडे करून ते लेका उदक घालून घेवचें आनी हाका हांव दूद मेजर करून दवरला हाजें दूदय हाका घालचें आनी पुरो ओटू करून खतखताचें हाका खतखतेवचें राखुका म्हूण ना आतां न्ही दूद घालून सोडता सादारण आमी गोवांकणां गोडशें म्हणलें कुडलें रस्सो काण भशें गोड घालून गोवांकण शिजू मस्त वेळ वता मागीर तें गोड घालून सान उज्जार चाळचें पुरो मस्त काम आसा तें बारी हेल्दी गोड घालून नाल्ला रोस घालून करचें गोडशें बारी टेस्टी ते बारी चांग वय जाल्यार अप्रूपेर खंय हें असले गोडशी कोर येता चेडू हांकां बारी लायक लागता त्या म्हळ्यार हाका कॅरमल टेस्ट आनी ते फ्लेवर आसा पळय हाजी बारी टेस्टी जाता हें आतां हांव हाजें हळताचें दूद पुराय घाल्लें दूद घालून आनी हाताका खतखतेवचें राखचें आसा आमी आतां न्ही हाका हांव साखर हांगा रेडी करून दवरला ताजी हळताची साखर घालता असले नमुन्याचें हांवें तांदूळ घालून पिंक पायसम म्हूण हाजे पयशी फुडें विडियो केल्लेलो आसा ताका हें कॅरमलायज करचें काम ना तें हाजे पयशी फास्ट जाता ताका कसं एक मस्त काम ना म्हूण येता ताजें लिंक हांव डिस्क्रिप्शन बॉक्सान थंय घालता ना जाल्यार एंडाक सांगता हें पळय आतां हाका येळा पिटी मागीर घालचें न्हय एक 7-8 येळ तशी सगळोच एक चेंचुचें न्ही हांतू भितर घालचें आनी ते गोवांकण हांव तावळ तिंबत घालल पळय निस्तान रेडी करून दवरलेलें आसा उदक काणू आतां तेवय हांतू भितर घालता घालून आतां आमी पुरो घाल्ल्याका हाजें लेकाचें दूद लेकाची साखर गोवांकण येळू पुरो जेल्ली आनी हाका कसलें काम ना तें आतां आमी सम लायक करून हें मिक्स करून घेवचें ती साखर सम मिक्स जावका मतलब आतां हें खतखतेवून तर मागीर आमी हाजें मुचळ घालचें आतां लायक करून खतखतेवू हाका समाची खतखतेवचें सुरू जालें आतां आमी हाजें मुचळ घालया मुचळ घालून तर वेट घालका वेट घालून तरी सीट काडू ना म्हळ्यार प्रेशर काडू ना बीग इलेवच्या राखू ना हाका इतली आमी हाय फ्लेमार इतले वेळ आमी हाय फ्लेमार केल्ले आतां ते सीट घाल्ली कुडले लो करून 35 निमिश दवरचे सीट काडू ना हाका प्रेशर काडचें ना उडगास दवरा लो करून 35 निमिश दवरून तोग दवरून सोडचें गॅस ऑफ करून 35 निमिश नंतर गॅस ऑफ करून कुकर तोग दवरचें
मागीर एक अर्द गंट नीवन जेतरी पळय कुकरां ओपन केलां हांगा पळय शिजावन आसता भितरी लायक क्रिमी जावन आशिल्लें गोवां कण्याचें कॅरमल पायस हांगा रेडी जाला पण आमी आतां कसलें मस्त चाळलेलें नाका शिजत घालची म्हूण दवरी नाल्ला रोस काडी कसलेंय काम ना कितलें पटापट जालें मात मागीर तितले टेस्टी आसता तशीच हांव म्हणलें पण आनी एक पिंक पायसम तांदूळ घालून तेवूय तशीची भारी रुची दोन्ही तुम्ही करून पळयाची आतां कुकर ओपन करून घेतरी हाजी थिकनेस पळोवन हाका जाय जाल्यार चड थोडें दूद घालयत ना साखर उण आसल्यार साखर हांगा पळोवन घालयत ते गोवांचे स्टार्चा वयर हुंदून वता स्टार्च चड आसलें म्हण जाल्यार दाट जाता गोडशें तेन्ना जाय जाल्यार मागीर दूद घालून घेवयत तुमकां व्हिडिओ इश्ट जाला वय म्हण जाल्यार लायक शेअर कमेंट कराची आनी म्हगेलें चॅनल सबस्क्रायब करूं विसरू नकाची थँक्यू फॉर वॉचिंग.